ब्रियाच्या पोलाचे फिटिंगाचे तुकडे पडला ते काल रातचे पडले कारणान हांगासर कोणाक काय हानी जावना. हो बिजी रोड हांगाच्यान दिसाक जर तो पडलेलो जाल्यार कितें तरी कोणाक तरी डॅमेज करता आसलेले. सो तेंचे ऑथॉरिटीन येवन क्लीन केले फक्त, आनी काय फुडले स्टेप घेवंक ना. सो हांव त्या ऑथॉरिटी कडेन मागता तेंच्यांनी बेगीन येवन हे रिपेर वर्क करचे, कित्याक आनी खुबशे अशे तुकडे दिसता थंय चिरे गेल्लेले आहा ते केन्नाय पडोंक शकता. सो तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालून बेगीन हे काम कंप्लीट करून घेवपाचें. सकाळचे जेन्ना पावस पडटा कोणा कडेन रेनकोट गाडयो घेवन हांगा रावता, सो तेंकाय डेंजरस आहा. त्या खातीर हितून साउथ वेस्टर्न रेल्वेन बेगीन लक्ष घालून हे काम करून घेवपाचें. It's okay. Today morning, after getting this complaint, I went to the site, and I had joint inspection along with engineering staff, Mr. Namdev, and I assured it that no safety is involved in that. So it is only the some portion it has fallen down, which can be concreted, but now water is oozing out of that, so we cannot concrete it. So no fear of falling again. So within 2 days our engineers will made it right and they will concrete it. So public इससे डरने का कोई बात नहीं है.